माझं नाव राजेश नागरिक समिती प्रेसिडेंट. किती इश्यू इश्यू मेन म्हणल्यार ट्रकवाल्याचे इश्यू आता लास्ट 1 year पर्यंत आम्ही घेवन बसल्या कंपनी कडेन. कंपनी कांय रिस्पॉन्स दिना. खंयची कंपनी नाव कितें? MRPL मांडवी रिवर पॅलेट लिमिटेड. हेंचे हे आतां आमी जवळ जवळ वर्स जाले हेंचे कडेन रेटी लागून आमी झगडत आसा आनी लेटर कितलीशी केली जाल्यार कंपनी एकमेकाचे बॉल उडयता. म्हळ्यार कशें गोवा स्पंजा वस म्हणटा आमचे कडेन, गोवा स्पंज म्हणटा हेंचे कडेन. अशें करून आमकां हे 1 वर्स आमचे उडयलें. पण आतां इश्यू आपले कडेन आहा. गांवचे लोक सामके आतां बेजार जाले कित्याक ते ऑलरेडी तेंची लॉसां चलयतात ट्रक. जवळ जवळ 3 वर्सांनी 400 रुपयांनी आमकां रेट दितात पर टन. एक्चुअली रेट गव्हर्मेंट रेट आमी मागलेलो, गव्हर्मेंट रेट दिवपाक कंपनी रेडी ना. फक्त म्हणटा कितें आमच्या अंडर कांय ना, तुमी गोवा स्पंजासून मेळात. आणि डस्ट पोल्युशन, नॉयज पोल्युशन आमचे गांवचे लोक फेस करता, पूण कंपनी आमचेर कांयच लक्ष दिना. प्लस भुरगीं जे आसा आमी 80% घाल म्हणून विधानसभेचो इश्यू काडलेलो. 80% आमची भुरग्यां लावचे कंपनी अंडर, जाल्यार तेवूय इश्यू आमचे सॉल्व केले ना कंपनीन. प्लस जे कोण बेनिफीट घेयना तांकां कितें तरी बेनिफीट मेळपा लागून इयरली कंपेन्सेशन दिवचें कंपनीन. कितें तर दिवचें, जे कोण गरीब आसा तांचे ट्रक काडूंक शकना तांकांय बी कितें बेनिफीट मेळचें, तोवूय कंपनी आजून कांय लक्ष घातली ना. हे इश्यू आमचो हो ट्रकवाल्याचो मेन आसा. आनी कामगाराचो इश्यू जे कंपनी कन्फर्म जावना, MRPL घेवना तांकां. एप्लिकेशन दिल्ली कडेन आहा, एप्लिकेशन ती धूळ खात कंपनी कडेन पडले कडेन आहा. अजून पर्यंत कंपनीन कांय करना. आनी जर कंपनी अशीच रावली जाल्यार इश्यू वाडटले आनी हे कंपनीचे भवितव्य धोक्यांत आसा. आमी लिगली सुद्दां वचूंक शकता. कंपनी हांव सचेत करूंक सोदता, आमी लिगली वयतले इन फ्युचर. जर आमची मागणी वर्कराच्यो आनी ट्रकवाल्याचो इश्यू सॉल्व जालो ना, आमी लिगली वयतले. तुम्ही तुमच्यो मागणी विदाउट एनी नोटीस आमकां पुलीस धाडटा. हांगा नोटीस ना काय ना, पुलीस जो PI आसा पळय, PI बरो कॉपरेटीव आनी ताणें आमकां प्रॉब्लेम सॉल्व करता. 2-3 म्हाकाय ताणें फोन केलो सॉल्व करुया म्हणून. आनी म्हाका फेथ आहा ह्या PIचेर आनी DSPचेर हो प्रॉब्लेम ते सॉल्व करतले. आतां मागणी कितें आसली तुमची? आमची गांवचे लोकां पॉलिटिकान सगळे मिक्स आसा. एकूच पार्टी मनीस आसा, पूण आमी गांवच्या लोकां खातीर झगडतले. आमची मागणी ऑलरेडी तांकां सांगलेली आसा. आमकां 700 रुपीज पर टन जाय म्हणून. पर टन कॉन्ट्रॅक्टरान सांगलें आपण कंपनी कडेन उलयता, 700 पर टन दिता जाल्यार आमी सगळे ट्रकवाले रेडी आहा, ना जाल्यार आमी एग्री ना म्हणून. आतां कितले कळ्ळें न्ही? आतां 400 400 रुपया दिता, फक्त 400 रुपया. ते परवडना. 3 वर्सां लॉस आतां फेस करता ते. 1 वर्स जाल्यार आमी झगडटा तेंचे कडेन. सो कांयच तेंचे अजून पर्यंत येना. योगा जाली तुम्ही कितें आमदारा कडेन बी कितें आमी मांडलेल्यो? CM कडेन पावयना. काल पळय आमची भुरगीं गेले CM कडेन पावल्या. CMन अजून काय आमकां तेजे हे दिवना. एकूच दीस जाला, पळया CM कितें करता. CM कडेन तुमचो आमदार कितें म्हणटा? आमदारा कडेन इश्यू केले. आमदार कितें केलें 4-5 जाण गेल्ले, म्हाका खबर ना. हांव वचना. आमची तकलीफ भुरगीं गेले, तांकां कितें सांगता म्हाका खबर ना. पण आता PIन कितें सांगला? 1-2 दीस दी मारले. सॉल्व करता म्हणलें न्हू आतां. 2 दिसा भितर करता म्हणून. राजेश म्हयने आमगेले आतां 6 रुपया 7 रुपया 8 रुपया जाता. 6-7-8 रुपयान कितें जातलें आमचे? 2-2 हजार कितले गांवचे कितले ट्रक आहा तुमचे 100 लोकांचे? ट्रक आसा. 100 ट्रक. 100 आसा. सो 2 हजारान आमगे तें कांय वर्कआउटूच जायना. एक 10 दीस चललेले 20,000 रुपया रिपोर्ट जातलो. 20,000 मेंटेनन्स करतले काय कितें करतले आमगे? पुलिशे प्रॉब्लेम लिगली वयतले. आमी लिगली वयतले. आमी उपाशी पडोन कंपनी आमकां नाका हांगा. आमी उपाशी पडोन आमची भुरगीं उपाशी पडोन कंपनी नाका आमकां. आमी लिगली वयतले. पावसाकाणी हे केलो ते केलो, तांकां कितें वीड दिलो म्हणटले ते सायडीक तशें नाका. तूं आमकां लागून मातसो टायम घे आनी तूं येवन सगळ्यां कडेन उलय. कितें सगळ्यां जाता सगळ्यां फुडें आतां तें बरें न्ही. हांगा तशें चलता. आतां कोण 400 कोण म्हणटा, थोड्यांक 450 दिता ते भरूंक सोदता म्हणटा. भितरल्यांनी पेमेंट घालता तेन्ना 400 भायल्यान तांकां मेळटा म्हणून बाकी ते बोळ घालता म्हणून एनवलोप पावता म्हणून. आतां पळय आमी आमचे भुरग्यां ते ल्हानाचे व्हड बरोबर जाल्या सगळे. हो सुद्दां आमचे कडेन तोंड वांकडे करून आयलो, आमी तेजे तोंड वांकडे करून आयले. पंच जावन कळ्ळें. ते काय सांगलें समजलें. आयज ताका समजून सांगलें पळय तूं आमचे कडेन वायट जानाका, गांवच्या भुरग्यां बरोबर राव, सगळे भुरगे आसा म्हणून सांगलें ते काय सकाळीं. तो आतां 2 म्हयने जाल्यार आमचे कडेन उरना. कित्याक तो डेप्युटी म्हणटा ताका वयल्यान प्रेशर येयला म्हण उलोवचें पडटा. आनी तेकाय सांगलें, तेकाय म्हण तूं ट्रान्सपोर्ट जावन तूं भायर वचनाक म्हूण. तूं गेलो ट्रान्सपोर्ट तुका म्हूण सांगलें. तोय गांवचो तो पयस हांगा करता गेलो. हो इश्यू सर केन्ना सॉल्व जाता. कंपनी सिरियसली घेवना इश्यू सॉल्व करपा लागून. वर्स जाल्यार ते आमी काडटा. तुमी तरी 300 गेले ना. तुमी ना तेणी कॉन्टॅक्ट करून मिटींग न्हू. आंगले सर लिव्हर आशिल्लो न्हू. इश्यू जायचं काय ना, त्यांच्या रेटी खातीर त्यांचा प्रॉब्लेम आसलो. ते कंपनी कडेन उलयतले आनी तेंच्यान सॉर्ट आउट करता म्हणून सांगलें. पण सध्या ट्रान्सपोर्ट बंद आहा तेंचो. अशें बंद तेंच्यांनी आपले वर्क चिंत दवरला. पण डिमांड कितें आहा तेंगेलो? त्यांच्या रेटी खातीर तेंची डिमांड. रेट वाडोवन दिवचो म्हणून. सो आतां कितें म्हणलां आतां कंपनी कडेन उलोवप जालें? कंपनी कडेन उलयतले ते सगळे.
ते दोन्ही पार्टी उलयतले आनी ट्रान्सपोर्टर ते उलयतले आनी तेंचे इशू सॉर्ट आउट करतले